भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आझादी का अमृत महोत्सव ह्या माथाळ्याखाला नवी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात 6 जून 2022 ह्या दिसा सकाळी 10:30 वरांचेर एका प्रतिकात्मक सप्तकाचे उक्तावण करतले। हो सुवाळो भारतांतल्या 75 व्हड शारांनी दूरदर्शनाचेर दाखयतले। ह्या कार्यावळी वेळार अर्थ मंत्रालय आणि कॉर्पोरेटिव्ह वेव्हार मंत्रालय अशी दोनूय मंत्रालयां फळादीक जाल्ल्या प्रशासकीय सुदारणांची दाखवण करतली, जातूंत महसूल क्षेत्र आणि देशाचो आर्थीक विकास हांचो आस्पाव आसतलो। फाटल्या वर्सांनी महसूल मंत्रालयान केल्ल्या झगझगीत कार्याची दाखवण दाखोवपी डिजिटल प्रदर्शनाचे उक्तावण करतले।